नमस्कार, कारवार न्यूजात तुमका स्वागत करता। अनुदान मंजूर जावन 5 वर्स जावन गेल्यार बी उळगा केरवडी ब्रिज बांदकाम अजूनही पूर्ण जालें ना। तेजेन विद्यार्थी आणि सार्वजनिकांक त्रास भोगचे पडटा। कद्रा डॅमाच्यान उदक भायर सोडिल्ले तेन्ना उळगा केरवडी संपर्क साधन जावन आशिल्ली एकच बार्ज ती सुद्धा संचार बंद करता। कारवार तालुकाच्या उळगा केरवडी ब्रिज बांदू लागून आता 5 वर्स जाली, पण अजूनही ब्रिज अर्धवट आसा। गेल्ल्या 3 वर्सांच्यान हे ब्रिज 7 पिलराचेर उबी आसा आणि 3 पिलर जाल्यार ब्रिजाचे काम पूर्ण जाता, पण ना। ह्या ब्रिजा बाबतीत जिल्हा प्रशासन लोकप्रतिनिधी दुर्लक्ष केलात। 2017-18 सालात उळगा केरवडी संपर्क करूक काळी नई ब्रिज करूक 25 करोड रुपये अनुदान मंजूर जाल्ले। 2019 सालात पिल्लर बी उबी जाले, पण पावसात न्हंयक येयल्या हुंवारान न्हंयक आड गायिल्लो मातयेचो बांद हुंवारा उदकांत होवन गेलो। पण तेजे नंतर 2 पावसाळे जाल्यार बी अजूनही ब्रिजाचे काम अपूर्णच आसा। 2006 सालात ह्या न्हंयत एक होडी बुडून घेवन काही लोकांले मरण जाल्ले। तेजे नंतर न्हंय पार करूक बार्ज दवरिली, ती बार्ज पाड जाली। नंतर आनी एक बार्ज दवरला आणि ती केरवडी ग्रामपंचायत पळोवन घेते आसा। ह्या बार्जे मार्फत एक दिवसाक 200 ते 300 लोक आणि विद्यार्थी न्हंय पार करतात। उळगात शाळा, कॉलेज, ITI, बँक, हॉस्पिटल आसा। तेजे हांगा केरवडी, देऊळमक्की, इरपागे, शिरवे, कडये ह्या भागाच्यान जास्त लोक येतात। सद्दी सकाळी शाळा कॉलेजा वचूक विद्यार्थी बार्ज मार्फत उळगा येतात, पण पावसात कद्रा डॅमाच्यान उदक भायर सोडल्यार बार्ज संचार बंद उरता, कारण उदकाच्या व्हाणीत बार्ज बुडची शक्यता जास्त आसा। बार्ज बंद दवरल्यार सद्दी शाळे कॉलेजाक वयचे विद्यार्थीक तशेंच आनी इतर कामाक येवचे सार्वजनिकांक समस्या जाता। मल्लापूर कद्रा मार्गान सुमार 18 किलोमीटर जास्त संचार करून घेवन उळगा येवचें पडटा। तशें म्हूण उळगा केरवडी ब्रिज जात तितले बेगी बांदूक जाय अशी स्थानीक लोकांची मागणी आसा। रस्त्यार मेळिल्ले पर्स पोलिसां मार्फत मालकाक दिवन एक महिलान मनीसपण दाखयले। कारवार तालुक्याच्या कडवाडचे पूनम पांडू मांजरेकर हेमी चित्ताकुलात आपले पर्स शेंडयले। पर्सात 8,000 रुपये आणि मोबाईल आशिल्लो। तारीवाडाचे सविता विनोद अंबिग हेमकां हे पर्स मेळ्ळे। तेमी ते पर्स चित्ताकुला पोलीस स्टेशनाचेर हाण दिले। नंतर पोलिसां मार्फत ते पर्स पूनम मांजरेकर हेमकां दिले। सविता अंबिग हेमगेली मनीसपणाक सार्वजनिकांन धन्यवाद व्यक्त केला। नरसिंहा मार्केट कारवारात आशिल्ले आध्यात्मिक, धार्मिक, पूजा सामग्रीचे आणि सांप्रदायिक शैलीत घरात तयार केलेले शुद्ध आणि रुचिकर खाण्याचे दुकान। आमचे कडेन सगळे नमुन्याचे पूजा, होम, हवन, लग्न, मुंज, गृहप्रवेश असे सगळे शुभ कार्याक जाय आशिल्ले सामग्री मेळटात। 87 वर्सांच्यान ग्राहकालो विश्वास आशिल्ले तुमगेले नरसिंह मार्केट भारत देशात तुमकां खंय जाय आशिल्ले कडेन वस्तू घराघराक पावयता। तुमगेले गरजेचे वस्तू खातीर एक पटी भेट दिया। नरसिंहा मार्केट, कॅनरा बँका सकल, रायकर मॅनर, कैकिणी रोड, कारवार। कारवार तालुक्याचे कद्रा डॅम दर वर्ष सार्वजनिकांक संकटात घालता, पण सरकार किंवा जिल्हा प्रशासन प्रतिसाद दिना। हे अशेंच चलत उरल्यार आंदोलन करची परिस्थिती येतली, अशें कद्रा डॅम पीडित संघर्ष समितीचे प्रमुख उदय नायक हेमी सांगले। सोमारा कारवार शहराच्या पत्रिका भवनात प्रेस मिटिंगात उलयले उदय नायक, डॅमाच्या उदका पांयान दर वर्स पावसात लोकांक त्रास भोगचे पडटा। शाश्वत पर्याय दिवंक जाय, दुसरे कडेन जागो दिवन घर बांदून दिवंक जाय। काळी न्हंयच्या दोन्ही बाजून शेत करची परिस्थिती ना। डॅमाचे उदक सोडिल्ले तेन्ना कश्ट करून केल्ले शेत बी हुंवारा उदकान व्हांवन वयता। सरकारान हेजे बदल निर्णय घेवन काळी न्हंयच्या किनारेच्या लोकांक दुसरे कडेन जागो दिवंक जाय, ना तर पुढच्या दिवसाक आंदोलन करची परिस्थिती जातली अशें तेमी ताकीद दिले। अशोक गजिनकर, अश्विनी पेडणेकर, चंदा नायक, रोहिदास वांयगणकर, गुरुदास शेठ आणि इतर लोक प्रेस मीटात हजर आशिल्ले। ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ। ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮಗೆ ಪರಿಹಾರ, ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಬೇಕು। खूप प्रमाणात पाऊस पण हुंवार येईल तेन्ना सार्वजनिकांनी जिल्हा प्रशासनाक बरो प्रतिसाद दिलो।
घर गांव जलावरत जावचे पयलेत 2000 जास्त लोकांक सुरक्षीत प्रदेशात स्थळांतर केल्ले अशें जिल्हाधिकारी मुल्लई मुगिलन हेमी सांगले. सोमाराक पत्रकारां बरोबर उलयले जिल्हाधिकारी. उदकाचे लेवल जास्त जाले नंतर रक्षणा कार्य केलें ना. पयलेच लोकांक स्थळांतर केले. ह्या कामाक सार्वजनिकांन खूब सहकार्य दिलो. सुरवातेच्यान आतापर्यंत 22 काळजी केंद्र केल्ले. तशें म्हूण ह्या वर्साक लोकांक खूब त्रास जालो ना. आतां सगळे कडेन उदक देंवले तेजेन काळजी केंद्राच्यान लोक आपले आपले घरा वचूं लागलात. ह्या पावसात 96 घर पडली आणि 442 घरां जखम जालात. 90% लुकसाण होन्नावर तालुक्यांतच जाला. तशेंच जिल्ह्यात पावसाळ्यात 5 लोकांले मरण जाले. बागायत शेत हांगा कितलें लुकसाण जालां हेजे बद्दल सर्वे सुरू आसा अशें तेमी सांगले. ಮನೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಷಲಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮನೆಗಳಿಗೂ ಸಹಿತ ಪ್ರಥಮ ಹಂತದ ಕೊಡುವಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹಿತ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇದು ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನಾವು ಪವರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿ 10,000 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸು ಏನು ಗೇರ್ಸೊಪ್ಪ ಡ್ಯಾಮಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು ಅದನ್ನು ನಾವು KPCLಗೆ ಎಮ್ ಡಿ ಅವರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ ಮುಖಾಂತರ ಅವ್ರಿಗೆ ವಿನಂತಿಸಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಪವರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀವಿ. चंद्रगिरी नेचरक्यूर कंपनीच्या शुगर कंट्रोल ज्यूस, शुगर हिल कॅप्सूल, जॉईंट केअर ज्यूस आणि जॉईंट केअर कॅप्सूलाचो खूप लोक लाभ घेते असतात आणि लोकांक खूप रिझल्ट बरे मेळटे आसा तेचे खातीर आमी लॉन्च करते आसात हाय BP आणि हार्टा प्रॉब्लेम अशा लोकां खातीर BP अँड हार्ट केअर ज्यूस. तशेंच लोकांक सद्याक ॲसिडिटी, अपचन, गॅसेस अशी तक्रारी रडू लागला, टॉयलेटां साफ जायना असल्या लोकां खातीर आमी लॉन्च करते आसात डायजेस्टिव्ह केअर ज्यूस. त्याच्या नंतर आमी लॉन्च करता व्हीट ग्रास ज्यूस जे लोकांक शरीरात रक्त कमी उरता, परत परत हिमोग्लोबिन कमी जाता, लोक डॉक्टर रक्त लाय म्हणटा अशा लोकां खातीर हे ज्यूस आसा. त्याच्यानंतर नोनी ज्यूस आमी लॉन्च करते आसात. नोनी ज्यूस जेमकां इम्युनिटी कमी आसा तशें लोकांची इम्युनिटी वाडोवचे खातीर ते परत परत सीक पडचे वतात पण रिझल्ट कित्याक म्हणून कळना अशा लोकांसाठी हो नोनी ज्यूस खूप उपयोगी आसा. अधिकृत विक्रेते गोविंद आयुर्वेदिक, मेन रोड सदाशिवगड कारवार आणि सांतेरी एंटरप्राइजेस, रामनाथ मंदिरा लागीं, मेन बस स्टॉप हणकोण कारवार. निस्तिकार कामगार संघा वतीन कारवार तालुक्याच्या देवबाग हांगा सार्वजनिक श्री सत्यनारायण पूजा सोमाराक जाली. कारवार तालुक्याच्या देवबाग श्री नरशिव देवस्थानात निस्तिकार कामगार हेमगेल्या आश्रयात श्री सत्यनारायण पूजा तशीच अन्नदान बी झाले. देवबाग निस्तिकार कामगार संघा वतीन दर वर्ष श्री सत्यनारायण पूजा करतात पण गेल्ले 2 वर्ष कोविडा लागून पूजा केली नाशिल्ली पण ह्या वर्साक भक्तेन श्री सत्यनारायणाली पूजा जाली. गोवा राज्यात तयार जाल्लो सोरो बेकायदेशीर व्हरतेत आशिल्लो तेन्ना धाड घायले पोलिसान 26 लाख रुपयेचो सोरो जप्त करून लॉरी चालकाक ताब्यात घेयले. कंटेनर लॉरीत सोरो व्हरतेत आशिल्लो तेन्ना पोलिसान लॉरीक फाटलाक करून कारवारच्या बणगा हांगा लॉरी हाडिल्ली आनी तपास केले. लॉरीत 814 बॉक्स सोरो आशिल्लो पत्तो लागलो. ह्या सोऱ्याची किंमत 26,29,536 रुपये असो अंदाज केला. गोवाच्यान कारवार अंकोला मार्गान हैदराबाद व्हरतेत आशिल्लो सोरो 814 बॉक्सात 30,212 बॉटल आशिल्ली. SP ऑफिसाच्या विशेष पंगडान हो सोरो जप्त केलो. आयचा इतलाच न्यूज मुखाल न्यूजा खातीर पळयत रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं.
कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.